हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर हांवें आमचो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आसलेलो लेट्स क्लीन मुर्मुगांव हो हांगासर एमपीटी कॉलनीच्यान स्टार्ट केलेलो डी टायपा कडल्यान बावटे काटये वयलो हो खुरीस आमी एका आंगवणीचो खुरीस म्हणटा हांगासर लोक खूब जाण प्रेयर्स करपाक येता कितें आनी आयज आमी शिकलेले सवरलेले लोक हे जे सरावंडींग आहा न्हू खुर्सासून हांगासर हो रस्तो आता ना म्हटल्यार एक 20 मिटर्स आहा आनी ते 20 मिटर्साचेर हे तुमी हे जे बुरशेपण कोणी करून उडयला ते म्हाका खबर ना। आमी एवरीडे रिक्वेस्ट करता आनी रिक्वेस्ट करीत रावतले, तुमी बुरशेपणां करीत रावा, हांव काडीत रावतलो। म्हाका लज बीन कांय दिसना की हांवें सगळें सोडून दिलां ह्या मायभुमी खातीर। आयज तुमी ही जी देवाच्या पांया कडेन ही बुरशेपणां करता न्हू, देव पावचो ना, हांव पयलींच सांगता। हे कोणी केला तेका बेश्टे कोणाक म्हणिना, ही असली बुरशेपणां कोणी केल्या न्हू, दीस इज नॉट गूड। कितें आयज आमी हे सरावंडींग क्लीन ठेवपाक जाय। हांवें रिक्वेस्ट केलें तुमकां की स्कूल सरावंडींग, चर्च सरावंडींग, टेम्पल सरावंडींग, मस्जिद सरावंडींग, कितें हे जे प्लेसीस आहा न्हू, पवित्र प्लेसीस हे क्लीन थेया म्हणून। आयज आमी ह्या खुर्साच्या फुडें पळयता बियरीचे बाटले, हांगासर ही चिप्साची पाकिटां, बिस्किटींची पाकिटां, मागीर सोडा बियर, कितें पेप्सी बॉटल्स, हे कितें चल्लां। अरे एक रिक्वेस्ट केल्या मरे तुमकां, एटलीस्ट हे देवाचे सरावंडींग तरी क्लीन थेया। संडे हांगासर लोक मिसाक येता, कितें रे, एटलीस्ट ते तरी विचार करा मरे। आयज गरज आसा क्लिनलीनेस ठेवपाची, ही बुरशेपणां करून उपकारपाक ना आमकां। आमी एट द एंड ऑफ द डे मागीर कावन्सिलराक, म्युन्सिपाल्टीक बीन ब्लेम करता। कितें हांव कावन्सिलराक एक सांगूंक सोदता, वॉर्ड नंबर 1च्या ह्या खुर्साच्या फुड्यान न्हू हांगासर हांगासर करून सुद्दां दवरलेलें आहा, कोयर करूं नाका, कुडा न फेके, डू नॉट लिटर म्हणून, कळ्ळें तुका। तरी पूण आमी हे सगळे बुरशेपणां करून सोडलेली आहा हांगासर। कितें हांव कावन्सिलराक सांगूंक सोदता, हांगा एक डस्टबीन दवर, जेणे करून जे लोक हांगा पांया पडोंक बीन येता आनी जो कितें कचरो बिचरो आहा न्हू ते डस्टबिनान उडयतले म्हणून। आनी लोकां कडेन तुमचे कडेन पांया पडटा, देवा फुडें रावना, हांव पांया पडटा, कितें रे, पांया पडटा, कचरो ह्या देवाच्या दारान उडोवं नाका। ही आमी इतले थर्ड क्लास लेवलीचेर पावले, घाणेरडे लेवलीर पावले, देवाचे दार सुद्दां सोडिना मरे, पांया पडटा। देव कोणाचो आसूं, तो हिंदूचो आसूं, क्रिस्तांवाचो आसूं, नाल्यार मुस्लिमांचो आसूं, देव तो देव, कितें रे, आनी तो देव पावता तुमकां। आयज त्या देवा खातीर आमी स्वास घेता, कितें रे, देवा खातीर हे पर्यावरण नेचर आहा, मात तरी दया माया कारण देवाक तरी सोडा। हांव आशा धरता तुमी ही बुरशेपणां करची ना आनी इनिशिएटीव घेतले, गोंय आमची मातृभूमी निवळ दवरतले म्हणून। देव बरें करूं।